from here. Don't go from there to the inside. You know a good place. But make a nice right. Put it on the side in India. Yes, sir, India. So we can go around to the near the cross.
याकोबाच्या पुताक जोय, सर्वस्वराची नावी येता ताका जोय, इस्रायलाच्या रायाक जोय, उंच स्वर्गी जोय जोय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या भावां भयणो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना तणवण आणि प्रिती मोगाचे कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आणि आता आख्खे पवित्र सभे बरोबर सुमे जेजूचो पासकांचो गोठ समारंभ सुरू करता. हो गोठ म्हणल्यार ताचें कश्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आणि क्रुसाच्या मरणांत आमकां वांटोवंक मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेपूर्ण जिवितांत आमकां वांटोवंक मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थया. सरपदवीदारा ससनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आणि संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताच्या उद्देशी स्वर्गींच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जोय तो जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससनान. तुमचे सगळे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेरुसलेम लागीं पावता पावता बेतफाचे आनी बेतानियान दिसता थंय जैतुनाच्या दोंगरार सोशी येतोच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सरना फुडें कोणूच अजून तांचेर बसूंक नासलोलें गाडवांचें एक शिंगरून बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. तुमी कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गाडवाचें शिंगरून एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोलें ताणें घेतलें. ते ताका सोडटाले तेन्ना थंय आशिल्ल्यांनी म्हणलें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलेलो जबाब ताणें दिलो आनी त्या मनशांनी तें तांकां व्हरूंक सोडलें आनी शिंगराक ताणें जेजू सरशीं हाडलें आनी ताचेर आपली आंगोस्तां घाली आनी तो ताचेर बसलो. सोबार लोकांन आपली वस्त्रां मार्गार पाडायली आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मळ्यांनी कातरलेल्यो ताळयो मार्गार शिंपडायली.
आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान जातालो तो सगळो लोक अशी बोब मारूंक लागलो. जंय जंय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जंय. आमच्या बाबाक दाविदाचें राज येता ताका जंय. उंच स्वर्गी जंय जंय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Konkani तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी हें पवित्र सातवडें सुरू करतात. हे आमी करता आसतना आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या गोश्टां मरणांत वांटो घेतली. आमी आमची काळजां तयार केल्लीं आसात आनी हीच काळजां घेवन आमी आमच्या सुम्या बरोबर ही वाट चलुया. थोड्या दिसांनी आमचो चडवणदार हो मारूक चलतलो आमच्या पथकां पासत. आमचे पथकांचे दूख धरून आमचे काळीज बदलून आमी आमच्या सुम्याचोच वाट आमी चलुया. प्रितीच्या भावा भयणो, जेजूक वाखाणटाले ते पंचेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचुया. आमी मिरवणूक सुरू करूया. पयले मातशें फुडें वचून आतांच्या फाटल्यातल्यान आमी स्लोली दोन लायनी करून वचत. Kushal Borgi, Anya
प्रार्थुया. सरपोदिदारा ससनाच्या देवा, मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवन आमच्या सोडवणारान मनशा सोयब घेवन आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक कोणवल्यान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जो जियेता राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हजे उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरोसीस कसो आपणाक चीत दिवन दोळ सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करतल्यांक आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आनी एकदां म्हणुया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात. म्हजीं केबाडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयता. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताजो इश्ट जाल्यार ताणें म्हाका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावळीं म्हाका भितर वांटात आनी म्हजें आंगळें कोणाक पडचें ताजेर फांसो उडयतात. तरी तूं सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूंच म्हजें बोळ बेगोक बेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुवें नांव परगट करतलो. ताची जमात भरता तेन्ना सोबेमाजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो तांचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटे वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो. तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक
त्या वोन तो कालतो जालो मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडटें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळ्यांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटची. देवाचे उतरे. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. मोरो पोरयान कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडटें नांव ताका दिलें. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोश्टां मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याजनिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे महादोन सुमे बराबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूं सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबीस सुमय खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बंदखणींत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केल्लें तशें कोर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याजनिकांनी ताका नाटकायेन दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणा आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याजनिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केलें तुमकां जाय? ताणें नव्यान हुयेल मारली, ताका कुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं अदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान ताणें मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोण दिवन कुर्सार केलोवंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या रांजंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पळतण जमली. ताका एक जांबळें आंगोस्त घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले, नोमान तुका ए जुदेवांच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारली. ताचे तिंपी उडयताले आनी दिमी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताचीं केबाडां केल्या उपरांत जांबळें आंगोस्त काडून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार किरावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेनचो सिमांव अलेक्झांडर आनी रुफस हांचो बापूय केड्या गांवांतल्यान येतालो
ताका ताणें जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेटीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणगे कोट्टेचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणें सर्ती घालून ताचीं आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. कोट्यां मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. ताणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय, तर त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परीन शास्त्रियां बरोबर मुखेल याजनीक एकामेकाक लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. हाणें येरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळयोवन सदमानचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो देंव दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले ते ताचे केश्टायो करताले. दनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा साबाक्तानी, म्हणगे देवा म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सोडलोय. हें आयकून थंय उबीं आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलंबलें बुडोवन आनी एके बोडयेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो, म्हणून रावात, एलिजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आरडून प्राण सोडलो. सगळीं दिमी घालुया आनी थोडो वेळ ओगी रावया. देव मंदिराचो पर्दो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शतपतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या पवित्र सातोड्यान भितर सरलेलीं आसात आनी आयचे मार्कूचे शिव वर्तमानांत भायर सावन आमी पळयलां, जेन्ना आमी ताळ्यांचेर आशिर्वाद घाल्लो तेन्ना सावन पळयलां जेजू ताची बेतानियेंत ताची वाट सुरू करता, ही जैतिवंत वाट सुरू करता. आनी आज आमी पळयतात जें आदल्या शास्त्रांनी बरयल्लें की राजा येतलो आनी जेजू दाखोवंक सोदता तो राजा येता, तो काल्तिकायन येता, तो राजा येता, तो आमकां सोडवून दिवंक येता आनी तो एक गाडवार बसून येता तशें दाखयल्लें आसा. आनी आमी तें भायलें आसतना जेन्ना आमी ताळ्यांचेर आशिर्वाद तेन्ना वाचलेलें तें आमी आयकलां. जेजू आपल्या शिसांक
ते गाडवाक हाडूंक सांगता आनी तो गाडवाचेर येता. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, पयलेच जावन जेन्ना ताचो जल्म जालो तेन्नाच जावन आमी पळयतात हो एक राजा जो आमकां सुटका दिवंक येयला, तो कालतो जाला. तो आपलें आख्खें देव, ताची आख्खी पदवी, देवाची पदवी तो लिपोवन धरून आमचे भाशेन तो मनीस जाता. आनी आज देखून तो आमकां दाखयता की आपूण एक कालतो राजा, आपणाक व्हडपण नाका आनी तेंच आमकां शिकयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरता आसतना आमचीं काळजां आमी कालतिकायेन भरून घेवुया. जेजू भाशेन आमी जावुया, कित्याक जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. देवा बापा मुखार एक कालती मनशां जावंक तो आमकां शिकयता. थोडेच दीस उरलेले आसात जेजूच्या मरणाक आनी तो आमकां ताचें मरण येवसो पर्यंत देखून हे शेवटाक देखून तो आमकां सांगूं सोदता की आमी देवाचीं भुरगीं, आमी तर देव तर आमच्या जिवितांत विजमितां घडोवन हाडटलो, देव तर आमी आमच्या जिवितांत बरें हाडटलो. जाल्यार आमी आमच्या कश्टांतल्यान आमी जेन्ना वतात तेन्ना आमी देवाचेरच भार धरून, देवाचेरच आमचें आख्खें जिवीत धरून आमी मुखार वचूंक जेजू आपयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी तरी आमचें पवित्र पुस्तक वाचल्यार आनी ह्यो जेजूच्या कश्टा मरणाच्यो आमी तरी काणी वाचल्यार न्हू आमकां दिसून येता. हे दिसांनी आमी पळयलां जेजूक ते जायते फावटी मारूंक सोदताले आनी जेजूकूय भिरांत दिसताली, पूण जेजू ते भिरांतेक ताणें फुडो केलो आनी तो देवाचें हें कार्य ताणें दिल्लें तें तो मुखार व्हरता. आनी आयजूय आज आमकां पयल्या वाचपानूय तेंच दिसून येता. आमकां आज सोरेस्पराच्या चाकराचें गीत आयकूंक येता. इजायास प्रवादी आमकां सांगता की हो सोरेस्पर चाकर तो आयज त्या चाकरा विशीं सांगता. तो जेजूकूच उलो करता, तो जेजूकूच एक कंपेर करता. जेजू मोदें आनी ताचें मोदें कसलो आमकां राजा दितलो तो आयज पयल्या वचपान आमकां कळलेलें आसा. आनी त्या चाकराचे गूण जावन आसात, तो चाकर जावन आसा जेजू भाशेन, जेजू भाशेन हो चाकर आपलें आपोवणें आपकुशीन स्विकारता. जेन्ना देवा बापान आख्खे रितीवेन पळयलें संवसारांत जायतें वायट चलता तेन्ना जेजूक ताणें धाडलो, आपल्या पुताक ताणें धाडलो आनी देवाचें हें आपोवणें जेजून स्विकारलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेंच कार्य करूंक, जेजूचेंच कार्य करूंक, देवाचेंच कार्य करूंक आमकां दुसरीं जेजू जावंक ह्या आयज संवसारांत आपयल्लीं आसात. हेंच जावन आमचें क्रिस्तांव भाव भयणाचें देवाच्या जेजूच्या पाटलावदारांचें हें मिसांव जावन आसा. आमी दुसऱ्यांक जेजू जावंक आनी जेजू हेंच आमकां आपूण स्वर्गार देंवन हे संवसारान दिवन आमचे भशेन मनीस जावन तो दाखयता. दुसरें म्हणल्यार हो चाकर जो इजायास प्रवादी उलयता तो म्हणटा हो चाकर देवा लागीं संबंदन आसता आनी जेजूय देवा लागीं संबंदन आसा तें आमी पळयलां. पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार जायते फावटी आमकां दिसून येता की जेजू एकसुरो दोंगरार वेतालो, एकसुरी जाग्यार वेतालो आनी आपल्या बापा लागीं तो संबंद दवरतालो. आनी हेंच तो आमकां आयज दवरूंक सांगता, जेजूच्या भाशेन आमकां जावंक आपयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, आतांच आमी जेजूच्या कश्टांचें वाचप आयकलेलें आसा आनी जेजून देवान दिल्लें कार्य आपूण केलें आनी तो जाणा तो कश्टा मनांतल्यान वचपाचो आसा आनी तरी आसतना तो देवाचें आयकता. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत गळ्या हांकां आयकूंक मेळना, पूण दुसऱ्या शुभ वर्तमानांनी हांकां आयकूंक मेळटा की जेन्ना जेजू मळ्यांत आसलो तेन्ना जेजू देवा लागीं मागता, देवा आपणाक जाता जाल्यार हें काडून उडय, पूण म्हजी खुशी न्हू तुजी खुशी जावं दी. मोगाच्या भावान भयणीनो, जाता ते भाशेन आमी आतां हे पयस सातोड्यां भितर सरता आसतना जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजू भाशेन आमी कालती जावन एक कालतिकाचे मनशां जावन आमी दुसऱ्यां लागीं वागूंक, जेजू भाशेन जेजू आमचो सोडवणदार जो आमची पातकां व्हरता जेजू भाशेन आमी जावंक एक व्हडपणाची मनशां न्हय पूण एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक आमकां तो आपयता. हेंच आमी
आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया आमच्या जिवितांत आमकां एक बरी मनशां एक ल्हानवी काळजाची मनशां करूंक. आतां आमी ह्या जेजूच्या कश्टां मरणांत वांटो घेता आसतना हेंच आमचें प्रार्थना जावन दी की आमी जेजूक आमच्या काळजांनी भितर घेवया. आमच्या सडवणारा बराबर आमी ताचेच बरोबर आमी कश्टां मरणांत वांटो घेवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया, कित्याक तो आमच्या पातकां पासत तो ह्या कश्टां मरणांतल्यान वयता आनी आमच्या आखी पातकांतलो तो आमकां सोडयता. म्हज्या भावान भयणो, ह्या पयत सातोळ्यांत भितर सरता आसतना हीच आमची मागणी जावन दी की आमी जेजू भाशेन ह्या कश्टां मरणांत वता आसतना देवाच्या आदारान आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट मरण येता, जायते आवगळे येतात, तेन्ना जेजू भाशेन आमी देवाच्याच आदारान देवाचेरूच आमचो बोवाळ धरून देवा बापाच्या संबंधानूच रावून आमी ते फुडो करतले म्हूण मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो बोवाळाचो गूट परगोटुया. सोत म्हणटा देवास, सुरपदितार बापाक, स्वर्गान आनी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पयत आत्म्या वरवीं गोड समवलो, आंगवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें कोंच सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलोन ताणें पिलो, तो मेल्या मेरेन देंवलो, तिसऱ्या मेरेन जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सुरपदितार देवाच्या उजव्याक बसलाय, थंय जिवन मिलांची मुसबी करूंक येतलो. सात मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सोडलाय? हो सत्काराचो बरवाशान भरलोलो शीण आनी रोडणेन आमचें करून विस्वासान आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांत मेळटलें समाधान आनी काकलूत दूख कोश सोंसतले पोरशेक दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें केलें. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी देवाची खुशी पाळून नितीचे आनी स्वताचे राज स्थापची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. ताणें आपणाकूच खाली केलो. आमी सोगल्यांत जेजूचेर नदर मारून देवा आनी मनशां हुजीर खालती जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. हांव लोचेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. आमी भियेन आसतना पूण देवाचेर पातयेवन बरें करूंक आनी ताका जाय तेंच विस्तारूंक देवाची कृपा आमकां मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्यो थोड्यो मागण्यो ज्यो आमच्या काळजांनी आसात त्यो आमी देवा मुखार ओगीपणीन मांडुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मोगाला बापा, बनवाशान आनी विश्वासान थोड्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. त्यो आमकां तुजी खुशी जाल्यार फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Dana Toire Felar, आमी गीत घेवया. C4, page number 29. Asa Jesu, Asa Jesu. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका भोंवून देवानी म्हज्या मोदें सदां करूं शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो morgodoso. Asa Jesu, asa Jesu, tuवेंच दिलो morgodoso. Gulti doka hasni toda, wawraco gam tuka betu. Sosar soglo obarvano, tuji mokar bapa bavo. Asa Jesu, asa Jesu, tuवेंच दिलो morgodoso. Asa Jesu, asa Jesu, tuवेंच दिलो morgodoso. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवपाक मानता तसलें जावून मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या कणवल्या बापा, तुज्या एकट्याच पुता जेजूच्या कश्टां मरणा वरवीं तुजें भोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो माये मोग आमकां भोगूंक पावो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली कास्त तांणी नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरीन ताची स्तुती गायतात. Dolbaroto sorvis porto.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटूया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरून तुझे म्हणून जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या आनी तुज्या महिमे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या जेजू क्रिस्तान आमकां देवाक बाप म्हणून शिकयला, तर ताचीच आज्ञा मानून घेवन धीर घेवन आमी हें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी.
जो जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D37, पेज नंबर 67, राजाचें जेवण. Bosoyada
Pachayana ponarle, Pachayana ponarle, Vicari rostea voile, Curte tote miritle, Pachayana ponarle, Pachayana ponarle, Angostra galunovi, Raza chachuna sogli, Bosoyada dos borni, Bosoyada dos borni. प्रार्थूया. भोव मोगाला बापा, अप्रूप देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केलें. कुर्साक किडयलोली जेजूची कूड जाल्ली आमचें खाण, आनी कुर्सार वारयलोलें रगत जाल्लें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ गोड करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बरवाशान आशिल्लीं जोडून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. मातशें बसात. म्हजे भयणीन आनी भावनो, हें पवित्र सातोळें आतां स्टार्ट जालेलें आसा. आमी सगल्यांनी आमी जेजू बरोबर वय जय जय जेजू म्हणून आमी चल्ल्या, पूण रोखडींच आमी ताका मारून उडय म्हणून आमी अशें पर्यंत म्हणटल्या. कित्याक हे परी आमी जेजूक मात्ता, जिवेशी मात्ता, आनी आमी जाणो कशे भाशेन कितले वतींनी आमी ताका ते भाशेन कोत्ता पळय तें. आमी ह्या दिसांनी दूख धरून आमच्या पातकांची, पूण ताच्या मोगाचेर आमचें मन आनी काळीज रावन आमी आमची पावलां मारया. कित्याक जेजू सदांच आमकां पोत्तून येवच्याक आपले कोश्ट दोग सोंसलेले आसा, आनी तो ताचो मोग. तर आमी आमचें जिवीत पोत्तून वळून ताच्या मोगान ताचे वेंगेंत रावया. हांव देव बरें करून म्हणटा फादर शॉनाक, जाणें हें मीस भेटयल्लें आसा आनी ताणें देवाचें उतर आमकां परगटलेलें आसा. त्याच बरोबर आमचे बरोबर हांगसर वावुरता तितले आमचे वांगडी, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर साकिस्तांक, अलेक्झांडराक, आमच्या कोयराक, स्टिशा आनी ताचे वांगडी, मिडियाचें काम दयान ती कोत्तात ताका, येरांक आमच्या वॉलंटियर्सांक, आमचे बरोबर वावुरतात तितल्यांकूय, तुमकां सगल्यांक, आनी जाणीं आमकां तरेतरेची मदत केल्ली आसा ताकाय हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी मिसां अशीं आसतलीं. आयज म्हणना तूं आयतार 8 आनी 9:15, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेच भाशेन इस्टराकूय सकाळची हे भाशेन 3 मिसां आसतालीं. 7, 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. आतां ह्या दिसांनी बुधवार पर्यंत मिसां 2च आसतलीं. पयले 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. मॉन्डे थर्सडे 5 मीस स्टार्ट आसतले.
आणि गुड फ्रायडे 3 आणि सोनवारा दीस म्हणजे रातीक इस्टर मिडनायट मास 11:30. ही सगळी मिसां बेरेस्तारा दिसतान इंग्लिशीन आसतली, कित्याक हे सायडीन आमी इंग्लीश सर्वीस घेता, कित्याक भायलोय लोक जो कोण गोंयांत येता तांचे पासत हे मीस आमी दवरलेले आसा. परदेसांतलो सुद्दां येतात, जावं पिलग्रिम्स जावं ट्युरिस्ट, तांचे पासत हांगसर इंग्लिशीन दवरलेले आसा. कित्याक ती म्हणटात गोंयांत हिंचर जी इगोर्ज आसा जंयसर सगळो लोक वता ती म्हणटात बाजिलिका, आनी बाजिलिकांत आमी इंग्लीश मीस दवरता कित्याक तांचे पासत. ते सायडीन मिसां आमचे भाशेन आसतली. बिशप ते सायडीन येता, तर मॉन्डे थर्सडे, गुड फ्रायडे, सॅटर्डे ते सायडीन मिसां आमचे भाशेन आसतली. शुक्रारा दीस 10 वरांचेर खुर्साची वाट इंग्लिशीन आसतली आनी 12 आमी हे पवित्र 3 वरां जेजू कोश्टवलो ती आमी घेतल्या, तर 12 सावन 3 पर्यंत, आनी 3 मागीर आमची मीस स्टार्ट जातली. सगळें इंग्लिशीन, तर हे मनांत दवरात. सगळें तुमच्यान यूट्यूबाचेरूय पळोवंक जाता. जीं कोण घरां आसात, दुयेंत आसात, वो तांकां कसल्या तरी कारणाक लागून मिसाक वचोंक जायना, तर तांच्यान यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमी खूब जाणां पळयतात, पूण फकत तुमकां कळीत कोत्ता. त्या भायर आमचें ॲपूय आसा. ॲप डावनलोड करशात तर सोंपेपणी तुमकां सगळें मेळटलें थिंचर. तेंच नांव सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, आयफोनाचेर आनी एंड्रॉयड फोनाचेर. त्या भायर आमचे वेबसायट आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, तातूंत सगळें आमचें कितें आहा तितलें तुमकां दिश्टी पडटा, तें तुमच्यान वापरूंक जाता. आतां गोंयांत खूब चलता. एक म्हणजे लँड कन्वर्शन, म्हणजे जमीन आतां आदी फकत शेतां भाटां आसलेली, आतां तें विकून बिल्डरांक, पूण बिल्डर सगळे भायले आनी सगळो भायलोच लोक हांगसर येता आनी आमी गोंयकारांक विकत आसा आमची प्रॉपर्टीज बा. म्हणून आतां हांगसर आमचे विलेज पंचायतीन 26 4:30 एक मिटींग आसा. गोवा बचाव आंदोलन ती दाखयतली कशें गोंयांतूच आमचे भोंवतणी हांगसर सगळें बदलतलें, कसले प्लॅन केल्ले आसात, कसले ताणें येवजिल्लें आसा. 1,90,000 स्क्वेअर मिटर हें जमीन विकून दिलेली आसा. ताका लागून आमी सदांच म्हणटा हितूं दणवण कोत्ता आनी आमी तांकां तें करूंक दिना, कित्याक हें सगळें बदलतलें हांगसर भोंवतणी. ताका लागून ते मिटिंगेक जाता तांच्यान वचोंक जाता, तुमच्यान पळोवंक जाता कितें आहा पळय तें थंयसर. देव बरें करून सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं, आनी सर्वपुदरदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूचें मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जायतें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. K3 पेज नंबर 140. जेजू तूंच आमचो राजा. काट्याचो
चे तुझे रायपण मान ओडवी सोगली सोडून चाकराचो जालोय चाकोन मोरो जोर केली सेवा रोगताची वस्त्रां न्हेसून काट्याचो मुकुट
सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनो, आज जेजूच्या कोश्टांचो आयतार वो ताळ्यांचो आयतार म्हणटा आनी आज आमी पवित्र सातोल्यांत भितर सोदता. आजची वाचपां आमकां सांगता की जेजून कुश्ट दूख मरण सोसूंक जिवंक आमची सोडवण केली. तर आमी ह्या पसातोल्यांत भोक्तीन भावार्थान खालतीकायन भितर सरोया आनी जेवच्या कोश्टाचे नियाळ करून आमचें जिवीत फळाभूत करूंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. आमी सगळे पातकी म्हणटकूच आमी आमच्या पातकांत उगडास धरून देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपंचाक देवाक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंकवार मरयेक सगळे देवतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपुदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोपवेदारा सासणांचे देवा मनशा कुलाक खालतीकायेची देख दिवंक आमच्या सोडोरान मनशा सोयम घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताची सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जन्मपणांत वांटो मेळूंक कोणवा लायन आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाठ दाखयली. म्हजें खाड पिसुडटल्यांक म्हजे पोल्ले दाखयले. म्हज्यो किण्ण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पुर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळेतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबाडां करतात. म्हाका किंडून तकली हालयतात.
सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब: म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचें पेंडें. म्हाका दाड घालता, म्हजे हात आनी पांय ते विदतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब: म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब: म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेदना सभे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब: म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी तांणी ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भशेन जियोन त्यावून तो खालतो जालो, मरोपर्यान आनी खुर्सार मरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वर तें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. मरोपर्यान, खुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वर तें नांव ताका दिलें. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गो प्रमाणे आमच्या सुमे दिव क्रिस्ताच्या कोस्टा मरणांचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणट्यान, शास्त्रियां आनी आखे महादोरसोबे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितल्या गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समोन खंयच्याय एका खैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकुणींत दवरलेलो बराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. तांणी बोंडायेन खूब खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिली तुमकां जाय? मुखेल यादिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिता म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो.
पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नवें जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केलें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेल मारली, ताका कुर्सार मार. तरी पिलातान तांकां म्हणलें, तो ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन कुर्सार केलावंक ताचे स्वाधीन केलो. तेन्ना सिपायांनी ताका नेशलाच्या राजांगणांत व्हेलो आनी आखी पोल्टोन जमलोली. ताका एक जांबळें आंगोस्ट घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमन करूंक गेले, नमन तुका ए जुदेवांच्या राजा. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे दिंपी उडयताले मनी दिमी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची केबदां केल्या उपरांत जांबळें आंगोस्ट काडून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घालून घाली आनी ताका कुर्सार केलावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेनचो शिमाव अलेक्झांडर आनी रुफूस हांचो बापूय केद्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी देवचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणजे खोट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंडरोस मिसळून ताका पिवूंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. त्या कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोरती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुडेवांचो नामलेख असो बरोवन घातलो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोटेन मोडून ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेळो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून. वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयतात आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तो त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्रे बरोबर मुखेल यादनीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कोरी करताले. हांणी हेरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन स्वतमाचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो दिवून दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेय ताच्यो खोस्तावलो करताले. दनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या दिसाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या फाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळेन म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हें आयकून थंय उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलायजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोबी बुडोवन आनी एके बोटलेक लावन ताका पिवूंक दिवंक लागलो म्हणून राबात एलायजा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान हाडून प्राण सोडलो.
उबी रावत. देव मंदिराचो पद्दो वतावन सकल दोशी पडलो पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताचे समकार आसल्या सोदपोतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बगन जियोंग आपल्या पुस्तकांत 3ऱ्या वर्सांत 16व्या वळींत अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्याच पुताक दिलो, जो कोण ताचेर भावार दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. आमी ही उतरां जायते पाटी आयकल्यांत, नियाळूय केला. आनी नियाळ करून आमी आमचें जिवीत बदलना. पण आजच्या दिसा आमकां ह्या उतरांचो खरो अर्थ मेवता. भगवान पावलू फिलिपकारांक अशें म्हणटा, फिलिपकारांक सांगता की जेजूचें स्वयं गॉड्स नेचर आदी कसो आसलो. आनी जो आमकां म्हणटा हो स्वयं म्हणजे एक शब्द जो आदी फुडेंच आसलो, पूण आमकां खातीर आमच्या खातीर हो शब्द मनीस जालो, खालतो जालो आनी आमचो सारको जावन सादें जिवीत सारलें. ताणें आपलें जिवीत बापाचे येवजणे प्रमाणे सारलें. आनी जिवीत सारतना खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडलें. कसलें कोश्ट दूख जायत हाची खबर आमकां पयल्या वाचपाक मेळ्ळ्या. पयलें वाचप घेतलां प्रवादी इसायासाचें. हो प्रवादी सुमार 3 शेंकडी आदी 700 BC जिवोच्या आदी जिवीत सारलें जालें. तरी पूण तो देवाच्या कोश्टांचें खबर सांगता. आनी तो कितें म्हणटा, हो देवाचो सेवक ओगेपणान आपलें तोंड उगड नासतना कोश्ट दूख सोंसता. तें पयल्या वाचपाक आयकलां. म्हणजे देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक सोंसान धाडून आपल्या पुताक कोश्ट दूख सूख दिलें. कसो जाता कोश्ट दूख आमी ते 3ऱ्या वाचपाक आयकलां. आज जो भाग आमी वाचला तो शॉर्टर फॉर्म धाकटलो भाग, जो मार्कू ज्योच्या कोश्टांचो इतिहास सांगता. आनी ह्या भागांत आमी 2 वस्तू पळयल्यात. पयली म्हणजे जेन्ना पिलात ताका खूब प्रश्न विचारता आपल्याच जिविताची, जेजू शांतपणी ओगेपणी रावता, काय ते कांय म्हणना. जेन्ना हे दुस्मान ताचे भोगलांना घालतात तेजो कांय म्हणना. आयज सांगलेलें हो सेवक ओगेपणी तोंड उगडसतना कोश्ट दूख सोंसतलो तें आमी पळयलां. मागीर मार्कू सांगता की जेजून आपल्या खांदो कुर्सार घेतलो आनी कुरीसच्या बरोबर वचोंक लागलो. आनी शेवटाक ताच्या दुस्मानांनी जेजू कुर्सान मारलो. हे वेळार ताचे शीस खंय आसले तरी तुमी जाणा की एकल्यान ताचो घात घेतलो, पयशां खातीर घात घेतलो. दुसऱ्यान ताका 3 पावटी नाकारलो आनी बाकीचे शीस ताका सोडून गेले. आनी जेजू म्हूण चिंतालो की बापायन ताका सांडला म्हूण, पण अशें घडोवंक ना. मुखाचे बाबा खरेंच देवान आमचो कितलो मोग केलो की आपल्याच पुताक मनीस केलो आनी मनशान खूब कोश्ट दूख सोंसलें. तर आजच्या दिसा आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमच्या जिवनांत कोश्ट दूख येतात ते आमी देवाक शिणायतात वो ओकेपणीन सोंसणीकायेन ते स्विकारतात. आमचे इश्ट आहा ते
जेन्ना आमकां खोस दूख येतात तेन्ना इस खंय आसतात आमकां आदार दितात वा पळोवन बेतात. थोडो शांत रावन आमी जी खबर आयची आयकल्या तेचो नियाळ करुया आनी देवान आमकां शक्ती दिवंक आदार दिवंक तेन्ना आमकां खोस दूख सोंसता ह्या वेळार आमकां आदार दिवंक नम्रतायेन सोंसूंक आज आमी देवा लागीं मागुया. आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ परगटुया. सतमानतान देवाक सोपोदा देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेस पुताक आमच्या सोम्याक तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी संभवलो आंकवा मरेतान जल्मलो पोंच लाखाल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मोले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोबदेवा बापाच्या उजव्याक बसला तूं जे जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमाता पवित्र आत्म्यान कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे मनान काळजांत ते विचार आहात ते आमी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. आमचो जबाब सोर्गींच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. तकलोल्यांक म्हजी उतरां धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांत मेळटलें समाधान आनी काकूत दूख सोंसतले पुर्जेक दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें केलें. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी देवाची खुशी पाडून नितीचें आनी स्वताचें राज स्थापची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. ताणें आपणाकूच खाली केलो. आमी सगल्यांत जेजूचेर नदर मारूंक देवा आनी मनशां उजीर खालती जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्वेस्पूर म्हज्या आदाराक येता. हांव लुचीक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. आमी भियेनासतना पूण देवाचेर पातयेवन बरें करूंक आनी ताका जाय तेंच विस्तारूंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आतां जोण एकल्याचो कास मागणी शांतीन देवाच्या हातांत घालुया. सोर्गीच्या
बापा बरोवशान आनी विस्वासान थोड्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो आमकां तुजी खुशी जाल्यार फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 29, C4, Asa Jesu, page 29. म्हजे बाबरामचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पोता जिवच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुजे बोगसोणें आमकां वेगीन मेळूं. आमच्या कोडण्यांक तें फावो न्हय तर जिवचे श्रेश्ठ उत्तम याज्ञिका लागून तुज्या दोयाल काळजाचो मायमोग आमी भोगूंक पावूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदारा सासांचे देवा सोर आनी सोर तजगुस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातकां खातीर ताणें कोस्ट दोगड सोंसलें आनी आपणाक फावो नासतली खास्ट नोस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताचे मोन्ना आमच्या अपराध पुसून काडले आनी ताचे नोजवणपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवचो दरबार ताका भोव मान दितात आनी निरंतरीन ताची स्तुती गायतात. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर तुजे पवित्र जाणून हिंदेनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां जेवक्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वच्या आदी ताणें उनो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवणाचो सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत
पातकांचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबा तसो गोट परगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरवता तुझ्या येण्याक आमी येतवेका. बापा देवच्या मनान सतपुनो जोनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी वजत उणान सोणाची कास तुका समर्पित हांव तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाळ केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कूड वसतल्या आमा समेस्तांक पोत आत्म्यावर एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्त चालोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोज बस मेल्ले आनी तांच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज तागुटेन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुरसोल मोका मोल पळोवंक फावो कर. आमची दाव करून मागता आमकां आमी दावची माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत जोसे भागवंत दोर दोता सोगत मालोलें आतां सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याची एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वडवून आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. देवची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घवेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशीता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक येणी बरेंशें अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती
शिलेच्या जेवणा पयल्यांत तीच सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D37, Raza Chen Jevon. Page 67, D37. Donica
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा अपूर्व देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय कुर्सा केल्याय लोली जिजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वाडवलेलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावात गोड कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताचे पुनर्जपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बरोशेन आशेल सोडून जोडूंक आमकां फावो कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. थोडो वेळ पसात. म्हजे भयणीन आनी भावनो, क्रिस्ता जेजूच्या ह्या कोश्टांचो आयतार सान आतां आमी जेजू बरोबर हो प्रवास कोत्तेले हांव. मोगाचो प्रवास ताणें आमच्या पासत मोग दाखयला. तो बापाचो मोग जावन आमी कशे भशेन ताका प्रतिसाद दिता, रिस्पॉन्स दिता. खूब फाटी मोगान दिता की पातकांतल्यान दिता. पातकांतल्यान दिता जाल्यार तो आमकां स्विकारता, कित्याक आमी सगळीं जाणां पातकी आमचे पासत तो आयिल्लो आसा. ताची सगळे आमी ह्या दिसांनी वळोन कुमसार जावया, सगळीं आमची पातकां ताका दिवया आनी परतून ताचे बरोबर मोगान आमचें जिवीत सारया. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर अपोलो कार्दोजांक. ताणें आपले हे मीस आमचे पासत भेटयल्ले आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर आमचे बरोबर खूब जाण वावुरतात. आमचे सांकिस्तांव, क्वायर, फाबियोला, दया मिडियाचें काम करतात. आमचे वॉलंटियर्स आसात, आमचे बरोबर वावुरतेलीं आसात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक आनी हेरांक जीं कोण घरां आसात, पडोवन आसात, तांकां मिसाक वचोंक जायना, ती आमच्या मिसान वांटो घेतात. तो तुमी सगळीं जाणां ह्या दिसांनी आमच्या मिसांनी वांटो घेवंक सोदतात जाल्यार तुमच्यान सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूबाचेर हो ॲप दोनूय आसात, एंड्रॉयड आनी आयफोनाचेर. आनी आमची वेबसायटूय आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, ताचेरूय तुमच्यान सगळें पळोवंक जाता. पूण
आतां आयची मिसां हे भाशेन आसात 9:15 इंग्लीश भाशेन आयताराची 3 मिसां आसात 7 आनी 8 आमचे भाशेन 9:15 इंग्लीश भाशेन हेच भाशेन फुडल्या येतारा दीस इस्टर संडे 7 आनी 8 आमचे भाशेन 9:15 इंग्लीश भाशेन आतां ह्या दिसांनी 3 दीस उरल्यात होली वीक ट्रिडमांक तर आमी ह्या दिसांनी 2च मिसां समरोवतल्या पयलें 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन बेरेस्तारा दिसतान हे भाशेन आमच्या मिसांची कार्यावळ 5 मीस मंडे थर्सडे फ्रायडे गुड फ्रायडे 3 आनी सोनवारा दीस रातीक मध्यानीर म्हणजे मध्यानीरच्या आदी 11:30 मिडनायट मास हांगसर हे 3 मिसां जी आसतली ती इंग्लीश भाशेन ते सायडीन आमचे भाशेन ते सायडीन बिशप येतलो हांगसर आमी जो लोक भायलो चड करून दुसऱ्या म्हणा तूं राष्ट्रांतलो या इंडियेच्या आनी भायली जी येतात परदेसांतली ती खूब पाटी हांगसर मिसाक येवंक सोदतात कित्याक बजिलिका सगळ्यांक फामाद आसा तर हांगसर आयली जाल्यार आमचे भाशेन तर तांचे पासत मीस केलें जाल्यार तांकां समजोंक जाय हिंचरूय तांच्यान वचोंक जाता म्हणून हांगसर तांचे पासत आमी इंग्लीश भाशेन मीस दवरलेली आसा ही सर्वीस होली विक्स ट्रिडम सर्वीस तर हें मनांत दवरात शुक्रारा दीस 10 आमचे इंग्लीश भाशेन वे ऑफ द क्रॉस आसतली आनी 12 पवित्र कोश्ट जेजूचे आसा पळय 3 hour एगनी ती सर्वीस आमी दवरतल्या मागीर म्हणून हितून 3 मागीर मीस आसा सगळी आतां उबी रावन आनी एक सांगूंक आहा गोवा बचाव आंदोलन अभियान ही अशी अवेरनेस दिवंक सोदतात आमचे पंचायतीन 26 ही मिटींग आसा 4:30 गोंयांतूच ह्या गोंयांतूच 1,90,000 स्क्वेअर मिटर विकलेले आसा आनी हांगसर व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येतली बिल्डिंगां येवंक लागलेली आसा पूण लागीं हांगसर आमचे भोंवतणी आनी ताका लागून ते आनीक एनक्रोच करूंक लागलेले आसात तर हाका लागून हे अवेरनेस ते दिवंक सोदतात मातशें वचोन ते पळयात आनी मागीर आमच्यान ताका सांगूंक जाता हें आडांक जाता हे हांगसर भोंवतणी करूं नाकात म्हणून ही मातशी मिटींग तुमी मातशें जाता जाल्यार ती एटेंड करात देव बरी करूं सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा देवचे मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा Amen. R43, page 199. Soy Jesu amcha raya, Jesu amcha raya. Sogli. Soy Jesu amcha raya, Jesu amcha raya. Ami etai salia, sobi masak bonang, bonang bonang. Jesu amcha raya.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The entrance antiphon. 6 days before the Passover, when the Lord came into the city of Jerusalem, the children ran to meet him. In their hands they carried palm branches, and with a loud voice cried out, "Hosanna in the highest! Blessed are you who have come in your abundant mercy. O gates, lift high your heads. Grow higher, ancient doors. Let him enter, the King of glory. Who is the King of glory? He, the Lord of hosts, he is the King of glory. Hosanna in the highest. Blessed are you who have come in your abundant mercy." My dear sisters and brothers, we are all children of God and made in the likeness and image of God. God is loving. We are also loving, but we are also contaminated with ego. And when we are egocentric, our love does not flow to the others. It flows back into us and we become spoiled. We are living in sin. We do not care for the other. This is not what God's love is. God's love is always caring for the other, is the other-centered. We have heard Jesus tell us that, and we have failed in it. So let us ask him to pardon us, because even though he has remained in us and is helping us from within, we are still unable to allow him to love as he has loved us. Let us all join our hands together, close our eyes, and be sorry for the many things that we think, we say, and we do, which are not of Jesus in our ways, in our life. And let us be sorry and say together from our heart, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, who as an example of humility for the human race to follow, caused our Savior to take flesh and submit to the cross, graciously grant that we may heed his lesson of patient suffering and so merit a share in his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the book of Isaiah. The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him that is weary. Morning by morning he wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I turned not backward. I gave my back to the smiters and my cheeks to those who pulled out the beard. I hid not my face from shame and spitting, for the Lord God helps me. Therefore I have not been confounded.
Therefore I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, our response: my God, why have you forsaken me? Altogether, My God, why have you forsaken me? all who see me deride me. They curl their lips, they toss their heads. He trusted in the Lord, let him save him. Let him release him if this is his friend. The response: My God, why have you forsaken me? many dogs have surrounded me, a band of the wicked beset me. They tear holes in my hands and my feet. I count every one of my bones. Our response: My God, why have you forsaken me? they divide my clothing among them. They cast lots for my robe. O Lord, do not leave me alone. My strength, make haste to help me. A response: My God, why have you forsaken me? I will tell of your name to my brethren and praise you where they are assembled. You who fear the Lord, give him praise. All sons of Jacob, give him glory. Revere him, Israel's sons. Response: My God, why have you forsaken me? A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that as the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel acclamation. Christ became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. The Passion of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark, a shorter form. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at table, a woman came with an alabaster jar of ointment of pure nard, very costly, and she broke the jar and poured it over his head. But there were some who said to themselves indignantly, "Why was this ointment thus wasted? For this ointment might have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." And they reproached her. But Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you will, you can do good to them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burying. And truly I say to you, wherever the gospel is preached in the whole world, what she has done will be told in memory of her." And as soon as it was morning, the chief priests and the elders and scribes and the whole council held a consultation, and they bound Jesus and led him away and delivered him to Pilate. And Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, "You have said so." And the chief priests accused him of many things. And Pilate again asked him, "Have you no answer to make?"
See how many charges they bring against you. But Jesus made no further answer, so Pilate wondered. Now at the feast he used to release for them one prisoner whom they asked. And among the rebels in prison who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas. The crowd came up and began to ask Pilate to do as he was wanting to do for them. And he answered them, "Do you want me to release for you the king of the Jews?" For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up. But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. And Pilate again said to them, "Then what shall I do with the man whom you call the king of the Jews?" And they cried out again, "Crucify him." And Pilate said to them, Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Crucify him." So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. And the soldiers led him away inside the palace, that is, the praetorium, and they called together the whole battalion. And they clothed him in a purple cloak and plaited a crown of thorns. They put it on him. And they began to salute him, "Hail, King of the Jews!" And they struck his head with a reed and spat upon him, and they knelt down in homage to him. And when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him. They led him out to crucify him. And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry the cross. And they brought him to the place called Golgotha, which means the place of a skull. And they offered him wine mingled with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take. And it was the third hour when they crucified him. And the inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "Ah, you would destroy the temple and build it in 3 days? Save yourself and come down from the cross." So also the chief priests mocked him and one another with the scribes, saying, "He saved others, he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that he may see and that we may see and believe." Those who were crucified with him also reviled him. And when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why hast thou forsaken me?" And some of the bystanders hearing it said, "Behold, he is calling Elijah." And one ran and, filling a sponge full of vinegar, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see whether Elijah will come to take him down." And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood facing him saw that he had breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." The end of the reading. The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us just spend a few moments in silence. With our eyes closed, let us be present to Jesus, who has died for me, each one of us. And why has he died for me? Because he loves me. And why does he love me? Because I'm a child of the Father, just as he is. Jesus always conformed to the will of the Father. But I have not been conforming to God's will. Neither do I conform to others' will. I do my own will. Only when I'm compelled, I might be doing other people's will. But there is some love in me, and that love is the love of God which is placed in my heart. And even though I may be selfish and self-centered, there are moments in which this love of God is enacted in my life. And that is the time when the Spirit leads me to be kind, to be compassionate, to be dying to myself so that the other may live. This is the grace that has been given to us in baptism. Jesus is dwelling within our hearts. Not only were we created with him, through him and in him, but in baptism we have been clothed with him so that we can have him to help us to love as children of God with the love of the Father and as Jesus has loved us. Lord, truly, I'm sorry. You call each one of us to love in a very unique way because we are different parts of your body, cells in your body, and we have different functions in your body. May we realize this more and more and allow your Spirit to lead us, focused on you, to be your presence in our thoughts, words, and deeds. Like that woman who came, she brought the most precious thing and she broke it and she anointed you. We also come like her, bringing the love that is there within our hearts, bringing our brokenness in the love that we have tried to live, either self-centered love or loving others self-centeredly, but knowing that there is your love within us and bringing that now to you to anoint you.
to be with you as you suffer for me, to set me free from this bondage to sin, which is my main ego self. And I surrender that to you, Lord. Let us all rise and profess what we have been believing, what Jesus has revealed to us about the Father and the Spirit, and about His church and about all of us in the church. Let us say from our heart, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Dear brothers and sisters in Christ, with the solemn celebration of the Palm Sunday, we begin the Holy Week. Jesus received a welcome that is fit for a king, as people spread their cloaks on the road and others spread leafy branches. He remains humble in all this as He chooses a colt to ride on. Let us pray that we too may remain humble, saying, Lord, make us truly humble. Together. Lord, make us truly humble. For the Holy Mother Church, led by the Holy Father, the cardinals and the bishops, that they may be living signs of the loving and caring presence of our God, our Father, Jesus, our Savior, and the ever-active and vivifying person of the Spirit, we pray, Lord, make us truly humble. That those who mistreat others on account of religious faith and affiliation may not dwell on their prejudices, but come to the realization of the oneness of God and universality of brotherhood, we pray. Lord, make us truly humble. For the Church, which is the mystical body of Christ, that it may stand against all kinds of discrimination and injustice prevalent in human society, we pray. Lord, make us truly humble. For the weaker sections of humanity, namely the poor, the homeless, the sick, and the defenseless, that they may be protected by the loving mercy of God, we pray. Lord, make us truly humble. For all of us present for this Eucharistic celebration, that we may use the Holy Week celebration for our own spiritual benefit, and by offering our own sufferings to the suffering of Christ, who died for us, we may be ready to celebrate the resurrection of Christ, we pray. Lord, make us truly humble. For your own personal intentions, God our Father, in your infinite wisdom, you let your Son to undergo the terrible suffering and death on the cross. The cross, which was used as a means of torture and death, has now become the symbol of endurance and life. Grant us the grace that, uniting our own suffering to the sufferings of Christ, we too may be counted worthy to be numbered among the redeemed. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Page 222.
Age 21. Father, if this cup. Age 21. Dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers and gifts may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Through the passion of your only begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that, though we do not merit it by our own deeds, yet by this sacrifice made once for all, we may feel already the effects of your mercy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For though innocent, he suffered willingly for sinners and accepted unjust condemnation to save the guilty. His death has washed away our sins, and his resurrection has purchased our justification. And so, with all the angels, we praise you as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, Jesus himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing and broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Until you come again. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, St. Francis Xavier, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you in your compassion, O merciful Father. Gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. My dear sisters and brothers, Jesus has by his love laid down his life to win us all over back again to the Father. Through him, we are all his cells in his body. We are members of his body. Like Mother Mary, let us be humble. I'm the handmaid of the Lord. Be done to me according to your word. God knows how best to make use of us. And so all the gifts that God has given us are for God to use best way. And when we do that, this is what happens. We have a St. Francis Xavier. But all of us too are very holy because Jesus is dwelling in us. And so keep all your intentions in mind. And at this moment, with our eyes closed, aware of Jesus in our hearts and uniting all of us, and not only here, but the entire creation and of all humanity, let us now allow his Spirit to pray in us and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and give some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Page 132, D77, we celebrate D77. Himself
to Jesus, who is dwelling in our hearts. All of us are aware that the love of God is now within us. Jesus himself, the love of the Father. And so, let us unite ourselves fully to him from our side. On his side, he is always faithful. Even when we sin, we drag him into our sin, and he suffers those things that we are doing. What we are saying, what we are being. And like Saint Francis Xavier, may our prayer to Jesus in our hearts also be one of total surrender of self and of our ego. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Kindly rise. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection you may lead us to where you call, through Christ our Lord. Just for a short while, kindly be seated. First and foremost, I would like to thank all of you for your participation today at this Mass. We have begun the Holy Week, and we know today we are joyful as we go with Jesus through the Hosannas. But very soon, with the others also, we will be saying, "Crucify him." Let us be sorry for all that we have been doing and are, but also realize that God loves us, especially all of us. And if we are sinners, don't think you are less loved. We are all loved. That is what God's love is. And may we realize this more and more so that we truly become in Christ Christians. I'd like to thank many people who keep helping us here. We start our services at 5 o'clock in the morning with prayer. And so Alexander comes early, he's our sacristan. He is with me here as we do this prayer by which I'm leading you to what Jesus has told us to do.
Remain in me as I remain in you. There are so many passages in the scriptures which are very good and which are worth living. But he will call each one of you to some little thing that you are specifically called to live. For me, this has been my passage. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. My dear sisters and brothers, we cannot be Christians unless we remain in Jesus, who is remaining in us. And we need to do this. Our night prayers, morning prayers, if we are dedicated to remaining in him, the whole night will become prayer. We will be charged just as we charge our batteries. We know all of us are using our mobiles, and if you don't charge it, finish. You cannot use it. What use of it is the mobile? So what use is it of us if we do not have Christ who is alive in us, and if we have not spent time with him? So let us make a strong commitment to live our life united to Jesus. And so take 5 minutes at night, take your rosary, take each bead. There are 59 beads. Each is a breath. And each breath, he is in us. He fills us with all his goodness. And when you empty that goodness plus all that is there within us, which is not of Jesus, your thoughts, your feelings, your behavioral patterns, which are of Jesus and which are not of Jesus. You know them. Surrender them to him. Jesus, Jesus, Jesus. In his name, let it go out. And he immediately cleans it. How many of you have been confessing the same old sins which you have already confessed long ago? Why? The memory is still in you. Let that memory be cleaned by Jesus. You can't do it. Only Jesus can. So, but give it to him. Just once you give it to him, don't take it back. We are giving it by keeping it with us only. Give it back completely to him. Give it fully to him. So when you surrender your sins to Jesus, give it to him, he will purify us. The next moment we are filled with his presence. My dear sisters and brothers, we are not living. We are just drifting. Let us live. And he has done everything for us to live. It's so simple. He has already forgiven us our sins. All we need to do is claim it. I'm just saying this to you because I would like all of us to be true Christians. We are. But let's do it even more. So, having said this, I would like to tell you that, yes, I'm thanking you all. And our services from this day, from Monday to Wednesday, will be 2 masses. One is at 7 in Konkani and 8 is in English. On Monday, Thursday, the service will begin at 5 o'clock. The services in the Holy Triduum will be all in English. So Monday, Thursday, Good Friday, Holy Saturday. That side, it will be in Konkani, and the bishop will be attending that service. He has given us this permission because there are many people from outside the state who would like to come to the Basilica, and they feel disappointed if there is a mass in Konkani or there is no mass. So that's the reason why he has granted it to us, that we have the service in English. On Good Friday, the service will begin at 3 o'clock. However, we have some devotions. At 10 o'clock, we will have the Way of the Cross. And at 12 o'clock, we'll have the 3-hour agony with Jesus. We'll spend the time, and 3 o'clock we'll begin the service here. On Saturday, we will be probably having the 7 words from the cross, maybe at 10 o'clock, but I'll let you know this for certain later. But the service at night will begin at 11:30. On the following day, the masses will be 7, 8 in Konkani, and 9:15 will be in English. That is on Easter Sunday morning. You know also that there is a lot of land conversion taking place in Goa. Our land, the smallest state, is just getting destroyed. And we are only doing it. Let's not blame others. But there's something else happening in old Goa.
Old Goa also is already sold. Land conversion, yes. 1,90,000 square meters are already gone. We need to save this. We are soon going to get buildings around our place if we are not careful. So, in the village panchayat on the 26th, which is Tuesday, there is a meeting at 4:30 to tell us, to bring it to our awareness, what's happening here. We are not aware of it. We are all duped. We are all thinking that everything is all right. No, there's a lot of other things that are happening, and we need to be awake, my dear sisters and brothers. We are going otherwise. It's already gone practically. We know how many of us are left. So that is how it is. Let us pray to the Lord, which I am doing all the time, and I know many of you are doing. Continue to pray that the Lord himself will help us. Kindly now rise for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, the Father of mercies, who has given you an example of love in the passion of his only begotten Son, grant that by serving God and your neighbor, you may lay hold of the wondrous gift of his blessing. Amen. Amen. So that you may receive the reward of everlasting life from him through whose earthly death you believe that you escape eternal death. Amen. And by following the example of his self-abasement, may you possess a share in his resurrection. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. I am happy in the service of the King.